नमस्कार इश्टानो. फाटल्या काही दिसांक TCP डिपार्टमेंट जे घोळ करता गोंयभर तितूंतल्यातल्यान सांकळे कॉन्स्टिट्युएन्सीन एक घोळ घालून थेयलो. आमी एक्सपोजे केलो. 24 वरां भितर CMच्या कॉलाचेर केस रिवर्ट जाली. पूण आमी ही इंग्लीश म्हण वापरया नाका, ऑल्स वेल दॅट एंड्स वेल. तशें जावचें ना तें. कित्याक तर ही तुमी करप्ट सिस्टम हाडला की जर फोनाचेर कोणाच्या तुमी केस 39A भायर काडूं शकता जाल्यार फोनाचेरूच न्हू, बॅगांचेर तुमी ती केस 39A घालूंक शकता. हितूंतल्यातल्यान इस्टॅब्लीश जाल्लेले आहा, प्रूव जाल्लेले आहा. म्हणून तर ब्रोकर मिनिस्टर आनी ब्रोकर जनता पार्टी आमी ही उतरां उच्चारीत आसता. ही सगळी भ्रश्टाचारी जनता पार्टी जाल्लेली आहा. तितूंतल्यातल्यान आनीक एक म्हत्वाचो जो प्रश्न आमच्या तकलेन येयलो, विचार करीत आसता न्हू आमी, म्हणून तर आमी तुमकांय सांगता विचार करा म्हणून. कित्याक डीप थिंकींग इम्पॉर्टंट. AI सुद्दां वापरता, तितूनय एक ऑप्शन दिल्लें आसता डीप सर्च करूंक काय म्हणून. सो डीप थिंक करपूय इम्पॉर्टंट. प्रश्न असो आसा की CMच्या कॉन्स्टिट्युएन्सीन 80,000 स्क्वेअर मिटर जागो TCP डिपार्टमेंट झोन चेंज करपाक 39A अंडर प्रिलिमिनरी नोटिफाय करता. हेजो अर्थ कितें जाता? आनी तेजेर CMन जे मागीर प्रतिक्रिया दिली, रिएक्शन दिली इन अ प्रेस कॉन्फरन्स, जी दुसऱ्या कारणाक लागून आसलेली पण ते प्रेसा कडेन उलयले, तितूंतल्यातल्यान कितें चित्र येता? वॉट डज इट इंडिकेट्स? पयलीं तेजें स्टेटमेंट आमी परत एकदां आयकया इश्टानो, टू रिफ्रेश आवर मेमरीज. अंतर्गत झोन चेंजिंगाचे तुमचे मतदारसंघा पावला 80,926 स्क्वेअर मिटर. 39A म्हज्या मतदारसंघाचो आहा पळय, ऑलरेडी आज हांवूय दिसताडे उलयला तें जावचें ना, हांवें सांगलां. कारण तेंच्यांनी पळयलां काय ना तें म्हाका खबर ना. दॅट इज अ व्हॅली एक्चुली, इट इज जस्ट क्लोज टू द. हांव आत्तां मिनिस्टरांनी उलयलां आनी फाल्यांच्या भितर प्रोविजन सुद्दां विड्रॉ करता. दोन इम्पॉर्टंट एस्पेक्ट्स आहा इश्टानो हितून. CMन म्हटलें तेंच्यांनी पळयलां सुद्दां काय आपल्याक खबर ना, ती व्हॅली म्हणटा तो. सो म्हटल्यार सायट इन्स्पेक्शन प्रायर टू ग्रांटींग ऑफ एनी परमिशन ऑर कन्सिडरींग अ प्रपोजल, सायट इन्स्पेक्शनाचें उलयता CM. आनी दुसरो जो प्रॉस्पेक्टीव आहा तो म्हटल्यार आतां CMच्या कॉन्स्टिट्युएन्सीन ज्या जाग्या वयल्यान आमचो मुखेलमंत्री निवडून येयला, सो प्रायमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी, अकावंटेबिलिटी CMची इफ एट ऑल तो घेता जाल्यार त्या लोकांनी निवडून हाडला त्या कॉन्स्टिट्युएन्सीची. हो चीफ ऑफ द मिनिस्टर्स, तितलो एक मिनिस्टर, त्याचे डिपार्टमेंट TCP डिपार्टमेंट CMच्या कॉन्स्टिट्युएन्सीन एडो व्हडलो चेंज कन्सिडर करता आनी नोटिफाय करता, आनी तांकां CMची परमिशन सोडूनच दिया, ताका इन्फॉर्म सुद्दां करपाक जाय अशें गरजेचें दिसना जालें. मागीर CMची किंमत कितें उरली हे सरकारान? तांकां दिसूंकूय ना की CMक आमी इन्फॉर्म करपाक जाय म्हणून एप्रुवल पयसूच उरले. कितलो वीक जाल्लो आहा आमचो CM. आनी CM वीक जाल्ल्या कारणान गोंयची ही दशा जाल्लेली आहा. आमी फाटल्या 3 वर्सांच्यान सांगीत आहा की तुजो TCP मिनिस्टर, तुजो फॉरेस्ट मिनिस्टर, जो एकूच मनीस आहा ब्रोकर मिनिस्टर, तो गोंयचे पाड घालीत आहा म्हणून CM कडेन इतली कॅपेसिटी ना, कॉम्पिटन्स ना ताका काडून त्या मिनिस्ट्रीच्यान, एटलिस्ट एक मिनिस्ट्रीच्यान काडपाक ताका जमोंक ना अजून पर्यंत. एंड दीस शोज दीस पर्सन्स इनकॉम्पिटन्स, चीफ मिनिस्टर्स. आनी एक उदाहरण आतां पळया इश्टानो, आनी दीस टायम इट इज इन हीज ओन डिपार्टमेंट, मायनींग डिपार्टमेंट. फाटले 2 आठवड्या पयलीं सुर्ला, सोनशी आनी कुडण्या ह्या 3 गांवांक मेळोन ब्लॉक 9चे पब्लीक हियरींग जालें. हे पळय इश्टानो, पळोवन घेवचें. ड्राफ्ट एनवायरमेंटल इम्पॅक्ट असेसमेंट रिपोर्ट, प्रोपोज ब्लॉक 9 सुर्ला सोनशी आयर्न ओर मायन खंय, मायनिंग लीज एरिया 254.51 हेक्टर्स. हे कोणाक दिला तेंच्यांनी? JSWक दिला.
आतां इश्टानो हांगासर पळोवन घेवचें स्टडी पिरियड समर सिजन खंय मार्च ते मे 2025 तेंच्यांनी स्टडी केली कित्याक हो रिपोर्ट करपाक एनवायरमेंटल इम्पॅक्ट असेसमेंट रिपोर्ट. एरिया कितली 254.51 हेक्टर्स भितरले प्रायवेट लँड 58.2175 हेक्टर्स, गव्हर्मेंट लँड 171.3115 हेक्टर्स आनी फॉरेस्ट लँड रिजर्वड फॉरेस्ट आहा इश्टानो हांगासर रान तांकां काबार करून मायन काडपाक जाय खंय. ही परिस्थिती आमचेर पावलेली आहा. रानां सोंपोवन मायनींग करपाक जाय. हो आतां आमचो CM मायनींग मिनिस्टर. तो विशय वेगळो म्हटल्यार हांगासर ताका कांयच पडलेलें ना, फक्त आपल्या पक्षाची आनी आपली कशें भरतले तेंच पळोवंक आहात ते. पूण सद्याक आयचो टॉपीक तो ना. आयचो टॉपीक आहा की कितलो वीक आहा आमचो CM तो ते एस्टॅब्लीश करपाक. सो इश्टानो पळोवन घेवचें ही रेड कलर लायन जी दिसता पळय ती मायनींग लीज एरिया आनी ते लायट ब्लू कलरान जो झोन केल्लो आसा दॅट इज गुगल अर्थ इमेज शोईंग लोकेशन ऑफ आयर्न ओर बेनिफिकेशन प्लांट विथीन मायनींग लीज एरिया. बेनिफिकेशन प्लांट म्हटल्यार तेंचो आनी एक प्रोसेसींग प्लांट आसता. मायनींग ओर काडले काय तितूंतल्यान आनी एक प्रोसेसींग करपाक लागून प्लांट आसता. सो त्या प्लांटाचो लोकेशन हांव तो पळय लायट ब्लू कलरान दाखयला. सो इश्टानो त्याच जाग्याचेर जो लायट ब्लू कलर आहा पळय त्याच जाग्याचेर फाटल्या दिसांनी CMन एक ऑटोमेटेड इरिगेशन सिस्टम फॉर एग्रीकल्चरल लँड एट विलेज पंचायत सुर्ला इनॉग्रेट केल्लो. हो कित्याक द फर्स्ट ऑफ इट्स कायंड कम्युनिटी इरिगेशन प्रोजेक्ट इन द स्टेट खंय आनी CMचोच फेसबूक प्रोफायल हो. आतां इश्टानो पळोवन घेवचें 8 मार्च 2025 CMन वचोन थंय हो ऑटोमेटेड इरिगेशन सिस्टम प्लांट जो आसा पळय तो इनॉग्रेट केलो. आपले फेसबूक प्रोफायलाचेर पळय फोटोय घातलेले आहा पळोवन घेवचे. आतां इश्टानो म्हत्वाचो विशय आहा ती डेट पळया 8 मार्च 2025 आनी हेते एनवायरमेंट इम्पॅक्ट असेसमेंटाचे स्टडी पिरियड पळया मार्च ते मे 2025 म्हटल्यार CMन इनॉग्रेट केले आनी दुसऱ्या डिपार्टमेंटान वचोन तो प्लांट कसो काडपाक मेळटलो तेजेर सर्वे केले आनी तेजो आतां मायनींग लिजान तो घातलेलोय आसा. हो ऑटोमेटेड प्लांट सद्याक मायनींग लिजान आसा आनी त्याच जाग्याचेर तेंच्यांनी बेनिफिकेशन प्लांट प्रपोज केल्लो आहा जो गव्हर्मेंटान कन्सिडर करून पब्लीक हियरिंगूय जाली. आतां हे CMचे स्वताचे डिपार्टमेंट न्हू मायनींग डिपार्टमेंट. आतां थंय गेल्लेले कांय ना हें सांगचें आतां CMन तुज्या डिपार्टमेंटांतले लोक. कितें कोण कंट्रोलान आहा गोंयान काय घाणाक घातले अख्खेत गोंय तुमी. CM कसलोच कंट्रोलान ना. एब्सोल्युटली वीक CM आनी तो मनीस वीक आसा जो हेड ऑफ द गव्हर्मेंट आहा म्हणून गोंयची ही दुर्दशा जाल्लेली आहा. साखळेकारांनी विचार करचे कसलो मनीस निवडून काडला आनी दुर्दैवान आमच्या माथ्यार मारला CM म्हणून. पूण साखळेकारांनी आतां विचार करपाक जाय कितें करतात विचारा ताका प्रश्न घाला कितें चलयला काय म्हणून. तुमी मतदार तेंचे विचारपाक जाय प्रश्न. हे सगळे पब्लीक सर्वंट पब्लीक बॉस जावन बसला पळय आमकां भंय घालपाक लागला ते परते आसूंक जाय. आमचो भंय तांकां आसूंक जाय आसलेलो. सो साखळेकारांनी आतां विचार करचे आनी सुर्लाकारांनी तर पर्टिक्युलरली विचार करचे तुमचो ऑटोमेशन प्लांट JSW घातलो भाड्याक. आतां तुमकां उदक मेळटलें काय ना तो विचार करा. कित्याक तुमच्या CMक मायनींगवाले जास्त प्रिय आसा आनी आमकां विचारा न्हू. आमचे ग्राम देवतेचें देवूळ मुळगांवकारांचें तेणी मायनींग लिजान घालून वेदांताक दिल्लेलें आहा. ह्याच मायनींग मिनिस्टरान ह्याच CMन. सो तुमचेर कितलो प्रेम आसतलो तो आमकां खबर ना. तुमी विचारा आनी विचार करा इश्टानो. देव बरें करूं.